येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. भिवपाची गरज ना हे मुख्यमंत्र्याचे वाक्य गोंयकारांनी नासले तरी पर्यटकांनी सिरियसली घेतलाशें दिसता. कोलवा दर्यादेगेर टुरिस्टांची दिसपाक लागल्या गर्दी. कोणच दिसनात पायटाना सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्कां. एका मतदान केंद्राचेर आसचेनात 1000 वयर मतदार. कोरोना महामारीचो धोको लक्षात घेवन भारतीय वेंचणूक आयोगान घेतलो निर्णय. मतदान केंद्राची जातली पुनर्बांधणी. चंद्रकांत बानेकाराच्या खून प्रकरणात अहमदाबाद गुजरातातल्या जयपुरी गोस्वामीक अटक. क्रायम ब्रांचीचे मदतीन केली पेडणे पुलिशेन कारवाय. मोपा वाठारांतल्या रानात 2 जुलयाक एक्टिवा स्कूटरी सयत सापडिल्ली कूड. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. एका मतदान केंद्राचेर आतां 1000 वयर मतदार आसचेनात. कोरोना महामारीचो धोको लक्षात घेवन भारतीय वेंचणूक आयोगान हो निर्णय घेतला. तशेंच मतदान केंद्राचे पुनर्बांधणी विशीं दर एका राज्याक सुचोवण्यो दिल्यात. मुखावेली विधानसभा वेंचणूक लक्षात घेवन बुथांची पुनर्बांधणी करपाक लागून दक्षिण गोंय जिल्लो प्रशासनान राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यां बरोबर बसका घेतली. दक्षिण गोंयांत सुमार 42 नवी मतदान केंद्रां हाडपाचो प्रस्ताव आसा. जाल्यार कांय कडेन मतदान केंद्रांची पुनर्बांधणी केल्या. मतदान केंद्रांचो आंकडो वाडोवपाचोय विचार आसा. एका मतदान केंद्रांत मतदारांचो आंकडो मर्यादीत आसतलो. खंयच्याच मतदान केंद्राचेर 1000 परस चड मतदार आसचे नात. कोरोना महामारीचो धोको लक्षात घेवन मतदान केंद्रांचेर मतदारांचो आंकडो 1000 मेरेन मर्यादीत दवरला. अशें केल्ल्यान मतदान केंद्रांचो आंकडोय वाडला. हे बसकेंत मतदाना विशीं हेर विशयांचेर राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्या बरोबर चर्चा जाली. सुविधा जावपा खातीर आनी जे प्रत्येक बुथान 1000+ वोट्स आसा ताका कमी करपा खातीर एक रॅशनलायझेशन म्हणून प्रोसेस इलेक्शन कमिशनरान स्टार्ट केल्लो आसा. सो अंडर दॅट इंस्ट्रक्शन गोवा जी टीम आसा तांणी प्रोसेस स्टार्ट केला आनी तांणी बरो पैकी एक एक्सरसायज केल्लो आसा. तातूंत प्रत्येक बुथान 1000 पर्यंत लिमीट धरून तांणी वोटर्स केल्ले आसा आनी ते खातीर तांणी एक्स्ट्रा बूथ केल्ले आसा. काही वोटर्स हालयल्ले आसा आनी काही बुथान जे कमी जे वोटर्स आसा तातूंत फिलअप करून 1000 पर्यंत केल्ले आसा. सो मडगांव बेजिकली 2 एक्स्ट्रा बूथ जाल्ले आसा. सो टोटल पयली जी 860 कितें आशिल्ली ती आतां 907 जाल्ली आसा. सो ते बुथान फुडें जे हातूंत एक कोविडाच्या निमित्तान एक जी तयारी केल्या पळय तातूंत ते फुडें आमकां बऱ्या पडटलें. कित्याक वोटर्स वर्सान वर्स वाडीत आसता, पॉप्युलेशन वाडीत आसता. सो केन्ना ना केन्ना तरी हें करपाक जाय आशिल्लें. तें आतां जो स्टार्ट केला तो फुडें आमकां बऱ्या पडटा. फॉर एग्जाम्पल फोंडें 2, मारगांव 2, वास्को 8, दाबोली 4, कुर्तोली 2, मोर्मुगांव 1, कुर्तोरीम 5, फातोर्डा 1, मारगांव 2, बनावली 1, नावेली 3, कुंकोळी 3, वेळ्ळी 1, केप्यां 1, सावर्डे 4 आनी काणकोण 2. सो दीस हाज्या खातीर जी पोलिंग स्टेशन क्रिएट जाल्यात. सो दॅट पयलीं कशें आसतालें की वोटर वेगळे एरियेंतले वेगळे पडटाले आसताले. सो हे सगळें स्ट्रिमलायनींग करपा खातीर हें केल्लें आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्या फातोर्डा मतदारसंघान चंद्रवाड्यार एक बूथ वाडले. गायडलायन्स आयल्या बिकॉज ऑफ कोवीड की प्रत्येक बुथाक दे शूड नॉट बी मोर दॅन 1000 वोटर्स. थोडे कडेन 1200 आसताले, थोडे कडेन 1100 आसताले. सो दे हॅव केप्ट इट लिमिटेड इट टू विदीन 1000. म्हणजे आतां इट विल बी बिलो 1000 एट ईच पोलिंग स्टेशन. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. खण महामंडळाची स्थापना करून बेगिनांतले बेगीन गोंयच्यो खणी सुरू करात. खणी बंद जाल्ल्यान जांकां नोकरी वगडावची पडली तांकां अर्थीक आदार दियात. आयटकान मागला. म्हारगायेन आतां मेरेनचे सगळे विक्रम मोडल्यात पूण कामगारांचे पगार अजून थंयच आसात. देखून कामगारांचे पगार वाडीची मागणी आयटकान केल्या. खण महामंडळ स्थापन करून गोंयच्यो खणी चालू करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगितले. गोंय खण महामंडळ विधेयकय विधानसभेत पास केल्ले. पळयात आयटक कितें म्हणटा ते. मायनिंग सरकारान ह्या विधानसभेच्या सेशनात तेणी गोवा मिनरल कॉर्पोरेशन तेणी लागू हें हाडलो, बील हाडलें, एनॅक्ट केलो. व्हेरी गुड. ह्यो बील एनॅक्ट करून इट इज स्टील इज इन द फायल. तें बील इम्प्लिमेंट करात, मेक इट ऑपरेशनल. आनी जे पळय कोण कामगारांक नोकरेंतल्यान भायर मारला बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ मायन्स, यू पुट देम बॅक इन एम्प्लॉयमेंट, start productive operations, take over the mines which are
सरकार म्हणटालो वी आर गोइंग टू टेक आउट न्यू मायन्स विच आर नॉट ऑपरेटेड टिल नाव अँड वी विल मेक देम ऑपरेशनल आणि जे पळय स्टेक होल्डर्स आहात मायनिंग क्षेत्रांत त्या लोकांक तुम्ही आता काहीतरी मदत करा. आता चवथी पहिले ॲटलिस्ट 25,000 दर कुटुंबाक दर फॅमिलीक दोज हू आर कनेक्टेड विथ मायनिंग तांकां तुम्ही दियात. जिणेंत गरजेच्यो आशिल्ल्यो वस्तू पेट्रोल, डिझल, LPG सिलिंडर, उदकाचें बिल, येरादारी आनी भलायकी सेवा म्हारग जाल्ल्यान आयटकान सरकाराचेर फोग काडलो. मोठ्या प्रमाणात जाल्ली म्हारगाय लक्षात घेवन केरळान दाव्यांच्या सरकारान पगारवाड केली, पूण गोंयान अशें कांयच दिसून येना. KTC कर्मचारी, भौशीक बांदकाम खातें, R&D, पंचायत आनी मुळावे शाळा तशेंच संजीवनी साखर कारखान्यांतल्या कर्मचाऱ्यांक 7वो वेतन आयोग लागू करचो अशी मागणी तांणी केल्या. आणि हाका लागून आमचे गोंयांत काम करपी फॅक्टरीनी, दफ्तरांनी आनी दुसऱ्या शॉपांनी काम करपी, पेट्रोल पंपाचेर काम करपी, दुसऱ्या खंयच्या खुबश्या जाग्यांनी म्हणटात आमी अनऑर्गनायज्ड, जांकां हे कांय शेड्युल्ड एम्प्लॉयमेंट मालक कितें आहा गव्हर्मेंटान कितें पगार दिला तो पगार आमी दितले अशें म्हणून कामाक. फार्मास्युटिकल कंपनीनी 90% कामगार मिनिमम वेजाचेर आहा. अशा वेळार आमी सरकाराक उलो मारलो. तुमची गव्हर्नन्स म्हणटा, मोडी म्हणटा गव्हर्नन्स, BJP म्हणटा वी आर गोइंग टू गिव गुड गव्हर्नन्स. वॉट इज द मिनींग ऑफ गुड गव्हर्नन्स? यू मेक गुड लॉज. की गेल्या 2 वर्सां मिनिमम वेजेस रिवायज जावपाचे आसलेले मिस्टर प्रमोद सावंतान ते थांबोवन दवरला आनी म्हणला ना हे मिनिमम वेजेस रिवायज करनाकात. पंचायत कामगारांचे प्रश्न मिटोवंक ना, तांकां जे पळय फावो ते ऑन पार विथ गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज पगार मेळोवंक जाय तो मेळोवंक ना. PWD कामगार सुमार 3,000 कामगार आहात, त्या कामगारांक गव्हर्मेंटाचो पगार पे स्केल ना. तशेंच कदंबा कामगाराचो एरियर्स आनी एग्रीमेंट जावंक ना. फ्लोटिला कामगार, रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट, तुमकां स्वत दिसचें ना की हे आमचे फ्लोटिला कामगार, रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे कामगार हांकां 30 म्हयने जाले फ्लोटिला कामगारांक ओव्हरटायम दिवंक ना ह्या सरकारान. कित्याक दिवंक ना? ब्युरोक्रेटिक लॅप्सेस. हे सगळे प्रश्न घेवन सरकारा फुडें गेल्यात, सभार फावटी गेल्यात, जाल्यार सरकारा कडल्यान आमकां कसलोच पॉझिटिव्ह उद्गार मेळोवंक ना. आनी ताका लागून आमी ह्या सगळ्या आमच्या कामगारांचे प्रतिनिधीक घेवन आमी 25 तारीख बुधवार पडटा त्या दिसा आमी येवच्या सुमारान 25 तारखेर आमी आझाद मैदानाचेर एक प्रोटेस्ट आमी करता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. क्रायम ब्रांचीचे मदतीन चंद्रकांत बानेकाराच्या खून प्रकरणात अहमदाबाद गुजरातातल्या जयपुरी गोस्वामी ह्या मुखेल आरोप्याक धरपाक पेडणे पुलिसांक यश मेळ्ळें. मोपा वाठारांतल्या रानात 2 जुलयाक एक्टिवा स्कूटरी सयत ताची कूड सापडिल्ली. कुडीचेर साबार जखमी आसलो. पेडणे पुलीस स्टेशनात ही खुनाची केस अनवळख्याच्या नावान नोंद जाल्ली. बानेकारान एकल्याक स्कूटरीचेर लिफ्ट दिल्ल्याचे पुरावे CCTV फुटेजीत मेळ्ळे. त्याचो मोबायल गायब जाल्ल्याचे तपासा वेळार लक्षात येयलें. त्याचो फोन टेक्निकल सर्वलन्साचेर घातलो. ऑगस्ट 2021 चोरयेक गेल्लो हो मोबायल एक्टिवेट जाल्ल्याचे दिसून आयलें. ते उपरांत पुलिसांनी टीम तयार केली आनी क्रायम ब्रांचीचे मजतीन आरोपी जयपुरी गोस्वामीक अहमदाबाद गुजरातांतल्यान उखल्लो. केन्ना मेळ्ळो सर तो? एक्यूज आमी 2 दीस पयलीं एक्यूज मेळिल्लो. ताका ट्रान्सिट रिमांडार आमी गोंयान हाडला आनी ताका फॉर्मली आमी ताका काल अरेस्ट केला. खंयसर मेळ्ळो तो? अहमदाबाद गुजरात. कारण कितें जालें सर? कारण म्हणल्यार लायक आमची इन्वेस्टिगेशन चालू आहा आनी एक आमची टीम गेल्ली आनी अलॉंग विथ क्रायम ब्रांच टीम गेल्ली. तातूंत वी सक्सेसफूल टू रिकवर वेपन यूज फॉर असॉल्ट, गोल्ड चेन ताजी गेल्लेली ती आनी एक मोबायल फोन व्हेल्लो तो आमी सगळे रिकवर केल्ले आसा आनी बाकीचे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा.
गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को लोक उदक सांठोवन दवरतात, पूण हें सांठोवन दवरप डेंग्यूक निमंत्रण दिवपाक लागला. लोकांनी उदक कशे तरेन सांठोवन दवरप तें सांगतात आनी जळारांची पैदास कशी आडावची तेवूय समजावन सांगतली. NVBDCPची भलायकी अधिकारी डॉक्टर कल्पना महात्मेन सांगले. नॅशनल व्हेक्टर बॉर्न डिझीज कंट्रोल प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर कल्पना महात्मेन दिल्ले माहिती प्रमाण गोंयांत जानेवारी ते जुलय मजगती डेंग्यूचे 266 केसी दिसून आयल्यो. जुलयात 102 केसी वाडल्यो. ह्या केसी मदल्यो 37 उत्तर गोंयांत जाल्यार 65 दक्षिण गोंयांत दिसून आयल्यात. फकत वाश्कोच 41 जाल्यार कुठ्ठाळे 24 पेशंट सापडले. For confirmed cases from January to July, we have 266 cases. In the month of July, we had 102 cases. July मातशे आमचे cases increase जाल्यो. Of these 102, 37 cases are in the North Goa and 65 cases are in the South Goa. The South Goa is slightly we are concerned about it because थंय फक्त दोनूच हेल्थ सेंटरान ह्यो 65 केसीस डिवायड जाल्ल्यो आसा. That is in Vasco we are having about 41 cases and Kortalim we are having 24 cases. Whereas the 37 cases in North Goa are scattered in various PHCs. ज्या वाठारांनी जळारां वाडिल्ल्याची दिसून आयला थंय केमिकल वापरून ती मारप टाळटात, कारण फॉगिंग केल्यार भुरग्यांची भलायकेक ते मारक थारता. देखून जळारांची पैदास कशी आडावप आनी उदक कशे तरेन सांठोवन दवरप हें सांगपाचेर चड भर दितात अशें दोतोर महात्मेन सांगलें. आयकात. Chemical in it. So the mosquito may get resistance to the chemical and we may have to use stronger and stronger chemicals later on when there is a resistance. And this may also affect our elders in the home or children. They may get respiratory problems because of this smoke which is fogging. So that's why indiscriminate fogging is not advisable. What we advise people and what we request the people to help us is by controlling the breeding. If we don't allow the mosquito to breed at all, we will not get this adult mosquito which are a nuisance to us. So if in some places like Vasco, the problem is of storing water. The people are not getting 24 hours water and they are storing water. We understand that if there is no water they need to store, but we are telling them how to store it. If you want to store water, keep a airtight lid on that. Or if you do not have a lid, put a cotton, some sari or some cotton material so that and tie it tightly so that the mosquito doesn't enter, lay its eggs. In this way we can prevent breeding. So that is what is my request to the people. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. भिवपाची गरज ना. आमच्या मुख्यमंत्र्याचे ब्रीदवाक्य गोंयकारांनी नासले तरी गोंया भायल्या ट्युरिस्टांनी सिरियसली घेतला आसूये. गोंयांतलो पर्यटनाचो मोसम अजून सुरू जावपाचो आसा, पूण कोलवा दर्यादेगेर ट्युरिस्टांची गर्दी दिसपाक लागल्या. विशेष म्हटल्यार गोंयांत सोशल डिस्टन्सिंग आनी मास्काची सक्ती आसा हे घडये तांकां खबर नासूये. शुक्रार दिसा बरेच ट्युरिस्ट वेळेर मोज मजा करताना दिश्टी पडले, भुरग्या बाळा सयत. अजून पावस चालू आसा. पावसा उपरांत पर्यटनाक सुरवात जाता. अशें असलें तरी कोलवा दर्यादेगेर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मिझोराम, तेलंगणा अशा वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान पर्यटक उफाळिल्ल्या ल्हारांचो आनंद आनी खारे वारे खातना दिश्टी पडले. खंतीची गजाल इतलीच की मास्कांचो वापर करतना कोण दिश्टी पडलो ना. खंतीची गजाल इतलीच की मास्कांचो वापर करतना कोण दिश्टी पडलो ना आनी शासनाचे वतीन तांकां कोण हटकतानाय दिश्टी पडलो ना. मागीर कशें आडावतलें कोरोनाचें तिसरें ल्हार. हो जो कोलवा बीच आसा तो फेमस बीच आसा आनी आज तुमी पळयता फाटल्यान कितलो ट्युरिस्ट जे आसात ह्या बिचार हेले कडेन आसात. आज कोरोनाची जे पॅन्डमीक आसा हे पॅन्डमीक खंय तरी भंय ना, भिवपाची गरज ना हें आज दिश्ट पडटा. कित्याक चडशे जाण जे ट्युरिस्ट हांगा येवन बिचार आसात त्यांचे तोंडार मास्क ना, खंय सोशल डिस्टन्स ना. खंय तरी हें दवरपाक जाय, कित्याक कोरोना अजुनूय पयस जालो ना, कोरोना अजुनूय आसा, सगळे कडेन आसा. म्हणून हेजेर खंय तरी आमी मातशें रिस्ट्रिक्शन घेवपाक जाय. लायफ गार्ड आसात ते फक्त पिल्लूक मारता तांकां आनी सांगता, सिग्नल दिता की तुमी पयस वचनाकात. कित्याक ही हांगा आतां तुमी पळयतात ल्हान भुरगीं आसात, ही जर मेजर आसले जाल्यार ओके कितें तरी. म्हणून आतां ल्हान भुरगीं सुद्दां उदकांत कशी नाचता ती पळयात.
पूण हांगा खंय तरी एक रिस्ट्रिक्शन आसपा जाय, ना जाल्यार हो कोरोनाचे जे पॅन्डेमीक आसा हे आमकां हांगसाकून चालू जातली परतून. गोवा 360 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक राव. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 20, 21 आनी 22 ऑगस्टाक गोंयांतल्या जायत्या सुवातांनी गडगडा सयत कमी चड प्रमाणात पावस पडूं येता. 20 तारखेच्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामान खात्यान विशेष अशी कितें सुचोवणी दिल्ली ना. आनी गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.